ना याची हे झाले आताच एक वर पयलीं बरो वारो आयलो आनी सगळे ते मुळा सकट कोलॅप्स जाले. साधारण कितल्या वर्साची याची 20-25 वर्सां आसली. चड ओल्ड न्ही ती, वारोच इतलो आयलो की फूल हें जालें. कितें डॅमेज जाल्ले आसा? एक दोन गाडया हें जाल्ले आसा, 2-3 गाडयो पोना आसा. काडले शिवाय कितें जालें तें कळपाना. ही गॅरेज काम टाईप हय ही गॅरेज रिपेरींग. तो भुरगे बीन हांगा काम कोण करतना नाशिल्ले पळय, सायडीन आशिल्ले, तो टायम बरो आशिल्लो. आनी गॅरेजूय डॅमेज जाल्ली आहा. गॅरेजी वयर पत्र्यार पडला. कॅनल बी बँड जाल्ले आसा, 1-2 बँड जाल्ले आसा. फायराक बी कितें हय कॉन्टॅक्ट केला, तेंची दोनूय गाडी भायर आसा म्हणून सांगला तांणी, धाडटा म्हणून सांगला. खंय तरी रोड ब्लॉक जाला म्हणून थंय धाडल्या. तुम्ही पळयता आसतले की ह्या 2-3 दिसान जो पावस पडटा तितूर खुबश्या झाडांची पडझड जाल्ली आसा. तितूर भितर आयज आतांच एक 10 मिनटां पयलीं एक चिचेचें झाड हांगासर कुट्टी ही एक गॅरेज आहा. गॅरेजी कडेन सायडीक हें झाड हुमटोवन पडलेलें आसा आनी हांगासर ही गॅरेजी कडेन जवळ जवळ 3 गाडयो 4 व्हिलरी पार्क केल्ल्यो आसलेल्यो. ह्यो 3य गाडयो ह्या झाडा पोंदा ट्रॅप जाल्ल्यो आसा. पण गॅरेजीन अशी भुरगे काम करतात पण हांगा कोणाकूच अशी इंजरी जावंक ना. पण फायर ब्रिगेड म्हाका दिसता फोंड्या भितर जायतीं झाडां पडलेलीं आसा कारणान सगळे कडेन पावप शक्य ना. सो फायर ब्रिगेडीकूय तेंच्यांनी फोन केला आनी सद्या फायर ब्रिगेड वाटेर आसा आनी येवन हें झाड जें आसा तें क्लियर जातकरूच ह्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो काडपाक तांकां भाग पडटले. कुट्टीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.